भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणे भाग्यवंत आंतून तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली वेजमिताय आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येतां आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागतां. नोमान तुका भाग्यवंत आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दुर्म दिता. खोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ, बोर म्हजें मन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेतां आनी म्हजें गोंती बरीत काळीज तुका उक्तें करतां आनी तुजे वेगेंत आयिल्लो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भोरतलो म्हूण आस बाळगितां आनी बोरवाशान रावतां. भाग्यवंत आंतून दुखेस्तांच्या बुजवणारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हज्या उस्क्या आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. तुजे वेगेंत आसल्या बाळका जेजू म्हज्यो गोरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या उस्क्या कोंतींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. उत्सुऱ्यांच्या भाग्यवंत हातून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनाय पूण तांकां सदांच पावंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवीदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवी जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाळाय, थोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनंतीन जेजू सारकेले बरे गवडी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिंडांक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबोन आसतना विनोती कर. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवण तुमचे सोवेही आसूं. इश्टानो, आमी सोगलीं हांगासर आयिल्लीं आसात मोगान आनी भोक्तीपणान किरीत भाशेन भाग्यवंत आंतोनीची मजत मागूंक. आमचे उपकार ताचेशी दवरून देवान त्या उपकारांची दोयाळ नदर घालूं म्हणून हीच इंतेसां घेवन आमी आयिल्लीं आसात. जावं ती आमची पिडा, जावं ते आमचे कोश्ट, जावं ते आमचे प्रश्न. आनी ह्या दिसा किरीत भाशेन पवित्र सभा लात्रेन देव मंदिराची समर्पणाचो दीस समोरमता. खुशालकायेचो दीस दर एकल्याक, कित्याक आमी त्योच आमचे हुस्के कोंती, आमचे प्रश्न घेवन ह्या देव मंदिरांत आयिल्लीं आसात. देवाक आमी आर्गां दिवची गरज आनी पवित्र साक्रामेंतान आमी वांटो घेतना
ह्या वेळार आमी आमकांच पयली सुवातेर तयार करची गरज जावन ती आमच्या पातकांचो उगडास करून सगलीं दूख धरून म्हणुया हांव पातकी सोड पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता वायट धाडून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव अपराध ह्या म्हजो भाग्योन सगळ्या देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा विनोदी करात प्रार्थना सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आमची पातकां मोगसो आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. ह्या वेळार आमची इंतेसावां देवा मुखार घालुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, ह्या तुझ्या पवित्र मंदिराच्या समर्पणाचो दीस वर्सान वरस तुझे कृपेन आमी उगडास करूंक पावता. तुझे पोरजेची मागणी दोयेन आयकून घे आनी ह्या मंदिरान तुका खरो मान दिता तसली सेवा करूंक आनी तुजी सोडवण सुबापणान सोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्मेच्या एकवटांची येतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन.
भागयोत पावलोन खोरीतकारांक बरयलेले पयली चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या बोला विणे जेजू सोमी तुमी देवाचे शेत आनी देवाची इमारत देवान म्हाका दिल्लें देणें वापरून एका बऱ्या घर बांदप्या भाशेन हांवें बुनयाद घाली आनी आतां ते बुनयादीर दुसरो बांदता. पूण आपूण कशें बांदता ताचेर जण एकल्यान आपलें लक्ष घालचें. ही घाल्ली ती बुनयाद म्हणल्यार जेजू क्रिस्त. ताचे भायर आनीक बुनयाद कोणाच्यानूच घालूंक जायना. तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे सवे वस्ती कोत्ता म्हूण तुमकां खबर ना? जर कोणूय देवाच्या मंदिराचें निसंटण करीत तर तो देवाचो नाश करतलो. कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी तुमीच हें मंदीर. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. सगळीं म्हणुया. दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. देव आमचो आसरो, तो आमचें बोल. कोश्टा आकाताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. बोय कांपल्यार कांपो, दोंगर खोल दर्यांत उमटून पडो, आमी हालची ना. जबाब. दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. देवाच्या शाराक कुशालकाय हाडटली. व्हांवत्या उदका एक मोदीची. भोव वर्ते सर्वेस्पोराचे पवित्र निवास थंय आसा उबो. देवान जर तिकान केल्ले शारा मदें तर तें शार हालत कशें? जबाब. दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. येयात, पळयात सर्वेस्पोराची कर्तुत्वां. ताणें प्रितुमीचेर केल्लीं ओजापां. जबाब. दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. सगळीं उबी रावया. Soy सर्वेस्पोर, soy सर्वेस्पोर, निर्मोल कालीस देवा, रचून घाल होड्ड्यांत म्हज्या आनी तुजे सोडवणीचे परतून म्हाका संतोष दी. soy सर्वेस्पोर, soy सर्वेस्पोर, सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जिवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. जुदेवाची पास्कांची परब लागीं पावलोली. जेजू जेरुजाल्या गेलो. देव मंदिरांत बैल, शेडयो आनी पारवे विकताले ते आनी सावकार आपल्या वेपाराच्या मांडार बसलोले ते ताका सांपडले. ताणें दोरयांची एक सोयती केली आनी ती घेवन तांकां सगल्यांक शेडयां बैलां सयत देव मंदिरांतले धांवडायले. सावकाराचे दुडू ओतले आनी तांचे मांड उमतिले.
पारवे विकतोल्यांक ताणें म्हणलें, हें सगळें हांगासुरलें काडात आनी म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात. तुज्या घराच्या मोगान हांव लासतां अशें बरयलोलें आसा म्हूण ताच्या शिसांक तेन्ना उगडास आयलो. जुदेवांनी ताका म्हणलें, अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली कुणां तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता? जेजून तांकां परतिबाळ केलो, हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. जुदेवांनी ताका म्हणलें, हें मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तूं नव्यान बांदतलोय? पूण तो आपली कुडीच्या मंदिराची खबर करतालो. जेन्ना जेजू मेलोल्यांतलो जिवोवन जालो तेन्ना ताणें अशें म्हणलोलें म्हूण ताच्या शिसांक उगडास जालो. आनी जेजून उलयलोल्या उतरांचेर आनी पवित्र पुस्तकाचेर तांणी विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. इश्टानो, आयज आमी परब समोरंभता ती लात्रेन महाधर्म मंदिराची आमी परब समोरंभता. हो समर्पणाचो दीस समोरंभता आनी हे परबेची आमकां थोडी म्हायती आसल्यार बरी. आतां लात्रेन महाधर्म देव मंदीर सेंट पिटर्स बझलिकावन आदली आनी तिका म्हणटात जुआंवची लात्रेन महादेव मंदीर पाप सायबाचीच इगोर्ज म्हणटात. ही सगळ्या देव मंदिरांची माय इगोर्ज. ही इगोर्ज पातशाय कॉन्स्टांतीन हाणें बांदलोली आनी ही बांदलोली तेन्ना ताणें ती मुखेल इगोर्ज कशी म्हणून स्थापली. आतां पाप साहेब सिल्वेस्टर पयल्यान 320 आनी 4 वर्सां ती मुखेल इगोर्ज म्हणून दवरली. ओ मा इगोर्ज रोमाची आनी तेच भाशेन पुराय संवसाराच्या इगोर्जींची. आनी त्या पासत ही संवसाराच्या पुराय इगोर्जांची मा इगोर्ज जाल्ल्यान तिका पाप सायबाची इगोर्ज म्हणटा, व्हडली इगोर्ज. आनी तिचे समर्पणाचो दीस आमी आयज समोरंभता. आतां हे इगोर्जीक देव मंदिराक लात्रेन म्हणटात कित्याक ती लातेरांनी हे फामिलीच्या जाग्यार सुवातेर प्रॉपर्टीचेर बांदलोली. तातूंत जायते मोटवाशी पाद्री येवन वावर केलो, रावले आनी ते पाद्री मोटवाशी पाद्री जावं ते जुआंव बातिस्ताचे ओ जुआंव देवीक हांच्या संस्थेंतले. आनी ताका लागून ही इगोर्जीक लॅट्रन इगोर्जीक जॉनाची इगोर्ज म्हूण पाचाली. पूण एक मुखेल कारण आसा, उपरांत पाप साहेब हिलेरीन केरीत भाशेन एके भाशेन हे देव मंदीर जुआंव शुभ वर्तमानकाराक भेटयलें. कित्याक ताणें आपल्या जिवितान जुआंवा उद्देशी जुआंव शुभ वर्तमानकारा उद्देशी मेळ्ळोल्या उपकारा पासत दिनवाशी मनान ही इगोर्ज मुखेल इगोर्ज ह्या जुआंव शुभ वर्तमानाक भेटयली. आतां ही इगोर्जीचे समर्पणाचो दीस आमी पाळटात जाल्यार दर एकल्याक उलो आसा. दर एकल्याक उलो देव मंदिराचें व्हडपण आनी म्हत्व ओळखून घेवं. कित्याक देव मंदीर म्हणल्यार देव रावता ती सुवात, देव रावता तें घर. खंयचेंय घर जंयसर कोणूच रावना त्या घराक अर्थ ना. जो कोण रावता, मनशां रावतात तांकां लागून त्या घराक अर्थ येता. त्या घरान कोण रावना एके फावटी आमी ते म्हणटात हॉन्टेड घर. कित्याक तातूंत जीव ना, जीवच ना. आनी ह्या पासत रावतल्या उद्देशी त्या घराक मोल येता, त्या घराक अर्थ येता. पूण देव जरी तर ह्या घरांत रावता आनी त्या पासत ह्या घराक आमी देव मंदीर म्हणटात जाल्यार आमी म्हणलोलें आयकलां, आमची दोतोर सांगता देव सगल्याक आसा, सगले सुवातांचेर देव आसा. तशें जाल्यार आमकां सगल्यांक एक प्रश्न येता, सगले कडेन देव आसा जाल्यार सगले कडेन देव मंदिरां बांदची आनी कशे भाशेन बांदतलीं सगल्याक देव आसा जाल्यार? हो तर प्रश्न आमकां. जरी तर मनीस घरांत ताची वाड जाता, घरांत तो वाडटा पिरायेन आंगलुटीन, जरी तर तो घरांत वाडटा जाल्यार मनीस भावार्था वाटेन देवाचे वडकीन देवाच्या मोगान वाडूंक ताका एक घर जाय आनी त्या घरांत देव आसूंक जाय.
देवाचें आसणें आसूंक जाय आनी हेंच तें ह्याच देव मंदिरान आमची वाड जाता. कसली वाड? भावार्थाची वाड, देवाची ओळखीची वाड, देवाच्या मोगाची वाड. आनी हे पासत आमी देव मंदीर जेन्ना म्हणटात तेन्ना न्हूच तें फातरांनी बांदलेली इमारत, पूण मनशाच्या काळजान मनशा बांदलेली इमारती त्यो. म्हणल्यार पयले वाचपान आमी आयकलां पावलो म्हणटा आमचीच कूड देवाचें मंदीर. कित्याक? आमचेय कुडीन देव हाजीर आसा, आमचेय कुडीन देव रावता. तर न्हूच इमारती, फातरांनी बांदलेली इमारती ती देवाचें मंदीर, पूण आमच्योय कुडी देवाचें मंदीर. आनी ह्या पासत आयची ही परब आमकां कितें गरजेची नियाळ करूंक पयले सुवातेर देवाचें मंदिराचें म्हत्व आनी तेच भाशेन आमच्योय कुडी देवाचें मंदीर आनी आमकांय म्हत्व आसा, पवित्रपण आसा, हें सांबाळूंक दवर एकल्या कुळो. आनी हेंच पवित्रपण पयले सुवातेर देवूच करून दाखयता. शुभ वर्तमानान आमी आयकलां जुवांच्या शुभ वर्तमानान जेजू देव जावन पोरचेक देख दिता. कसली देख? जरी तर तो रागान बरोवन हें सगळें करता, पूण देख संदेश दवरता हें देव मंदीर जावं तें फातरांनी बांदलेली इमारत आनी म्हजीच कूड देवाचें मंदीर, ताचें पवित्रपण, ताचें म्हत्व ओळखून घेवंक. आनी ह्या पासत कोण ते कॉमर्स करताले, धंदो करताले, कित्याक थंयसर जायते करप्शन आसलें, जायते कमिशन आसलें. आनी ह्या पासत देव मंदिराचें तें पवित्रपण एके भाशेन ओगडायल्लें, उणीत जाताली थंयसर. हें जेजून पडयल्लें तें तो धांवडायता, मांड ओमतीता, दाखोवंक, खोरायेन दाखोवंक ह्या फातरांनी बांदलेली इमारतीचें पवित्रपण आसा. आनी तेच भाशेन आपणाचेच कुडीची उदाहरण दिवन कशे भाशेन मोडात आनी तें हांव बांदतलो, आपणाचे कुडीचे देव मंदिराची खबर करून ताचेंय पवित्रपण दाखयता. जरी तर देव आपल्याच उतरांतल्यान आमकां दर एकल्याक उलो मारता जाल्यार देवाच्या देव मंदिराची, देवाची सुवातेची, देवाच्या घराचें पवित्रपण आनी म्हत्व ओळखून घेवन आनी तेच भाशेन आमचेय कुडीचें म्हत्व आनी पवित्रपण ओळखून घेवंक जाल्यार आयचे हे परबे दिसा आमी कितें करची गरज काय? बागीयोंत आंतोनीची विणोवणी मागूंक आमी सगळीं आयिल्लीं आसात ल्हानविकायेन. बागीयोंत आंतोनीन कितें केलें? ताणें फातरांनी बांदलेली इमारतीची पवित्रपण आनी म्हत्व ओळखून घेतलें आनी तें सांबाळलें. आनी न्हूच तें आपणाचेच कुडीचें आनी दुसऱ्याचेय कुडीचें देव मंदिराची पवित्रपण आनी म्हत्व ओळखून तांकांय मान रेस्पेद दिलो. होच बागयोन आयज आमकां नमुनो. आनी त्या पासत 3 वस्तू आमी घरा घेवन वचुया. पयले सुवातेर इगोर्ज ओ देव मंदिराचे आमी सांबाळ करची गरज. पयले सुवातेर सोर भोंवती. आतां गोंयांत चाल आसा, काजार जालीं जावं म्हयन्याचो वर्साचो उगडास केलो मेल्ल्यांचो, आमी चाल आसा, दितात आमी लोकांची तोंड गोड करूंक कितेंय तरी दितात, स्नॅक्स दितात. पूण एके फावटी काळजी घेनात. टिश्यू पेपर ओ ते रॅप केल्ले आसा ते खंयसरूय मारप. एके भाशेन देव मंदिराचे सोर भोंवती चिखलाचे नितळसाण सांबाळिनात. थंयसर कितेंय करून वेतात. काप हे वाटेन ते वाटेन. आमचो समारंभ जालो गेलो, कोण घेतलो? हें देव मंदीर एके भाशेन आमच्या बापाचें आनी आमी ताची भुरगीं. एके भाशेन हें आमचेंच देव मंदीर. आमी तें आमच्या बापाचें म्हणटूच, देवाचें म्हणटूच सांबाळ करची गरज आमची जबाबदारी. आनी ह्या पासत जेन्ना असल्यो चाल्यो आसात, जेन्ना आमी असलें करता तेन्ना मार व्हडली हें कोण हॉटेल कशें न्हय, इगोर्जी सामकारा येवन पिवप खावप हें सोबना. बोलतें जाल्यार फावो ती सुवात दिल्या थंयसर खावून ताची नितळसाण सांबाळूंक खेरीत गरजेचें. कित्याक? हें देवाचें सुवात, देवाचें मंदीर, हाका मान आनी रेस्पेद दिवंक आमची दर एकल्याची जबाबदारी. आनी जायतीं जाणां करतात तांकां शबासकी. दुसरे सुवातेर इगोर्जेच्या वस्तूंचो सांबाळ करूंक आमची दर एकल्याची जबाबदारी. जें कितें इगोर्जीन आसा तें आमच्या फायद्याक लागून, देवाचे भोक्तीन वाडूंक, देवाच्या मोगान वाडूंक, देवाच्या ओळखीन वाडूंक. कित्याक आमी हांगासर सगळीं येतात देवाक मेळोवंक. ओय, तो आमच्याय जिवितान आसा, आमच्या कुटुंबान आसा, आमच्या समुदायान आसा. पूण एक खेरीत भाशेन आमी हांगासर येतात मानून घेवंक हांगासर देव आसा, जिवो देव हाजीर आसा. आनी त्या पासत जें कितें हांगासर आसा तें देवाचें
आनी एके भाशेन आमी ताचो सांबाळ करची गरज. जायते फावटी आतां तर तितलें ना, जायते फावटी भुरगीं रडटात जाल्यार सगल्यांक भुरग्यांची आवड, देवूय भुरग्यांचो जायतो मोग करता, आमीय करतात. पूण भुरगीं रडटात जाल्यार तांकां कितें करप, गायनाचे झेले दिवप, तांकां तोंड करूंक आनी ती गायनाचो झेलो पिडार करतात. तें कोणाचें, आमचें न्हय तें, इगोर्जेचें. पिडार जाल्यार बरें. खुर्सांचेर बसतात, कदेलांचेर बसतात, जावं ती भायर मांडलेली वो भितर एक पावटी मांडून गेली, उठोन गेली, ती थंयसरूच कशेय भाशेन सोडटा. एक एक पावटी कोण देखून येना ती मांडून दवरूंक एके सुवातेर. पूण जायतीं जाणां येतात, आपणाक वेळ नासतना लेगीत ह्या देव मंदिराची काळजी घेता, वस्तूंची काळजी घेता, सांबाळ करतात. तांकां शाबासकी. लायट जावं ते प्रेयर रुमान खंयसरूय वेतात, लायट ऑन करप, फॅन करप आनी गेलीं. काळजी देखून घेवप ना. बाबा हें देव मंदीर, ताची काळजी हांवेनूच घेवंक जाय. फॅन पालोवंक जाय, लायट पालोवंक जाय, कोणाचे एक पावटी मोती देनात, चुकतात. ओ जावं ते इगोर्जेचे सरभोंवती आसले वॉशरूम, आमकां जाय ते भाशेन आमचें काम केलें, आमी गेलीं. ताची नितळसाण सांबाळूंक आमकां हुस्को देखून आसना. नोट सोडलो तसोच गेलो, तो लीक जाता, कांय परवा ना. कित्याक म्हज्या घराचें बील येता, देव मंदिराचें देव बील पळयतलो. देव मंदिराची सांबाळ कितें भाशेन देव मंदिराच्या वस्तूंचो सांबाळ करून आमकां दर एकल्याक उलो. कित्याक जो कोण देव मंदिराचो वस्तूंची सांबाळ करता तांचेर देव आशिर्वाद घालता. तुमचेय वस्तूंचो देव सांबाळ करतलो. एक एक पावटी देव मंदिराची प्रॉपर्टी इल्लिगली एनक्रोच करून आपूण घातात. कितले जाले, कितलीं वर्सां जालीं तेच रेंट दितात. भोव थोडे एक खूस सेस देखून येना, खूस सेस देखून येना. बाबा हें देवाचें, ही देवाची सुवात, हें देवाचें, हांवें फावो ती नीट करूंक जाय ना. तें देवाची सुवात, देवाचें तें आमकां कित्याक पडलां, आमकां फायदो मेळटा तो बरो ना. आमी देवाचीं भुरगीं आनी आमच्या बापायच्यो वस्तू आमी जे परेन काळजी घेतात तेच भाशेन आमी देवाच्याय वस्तूंचो काळजी घेवप खूब गरजेची. आनी तिसरे सुवातेर देवाच्या मंदिराचें भोक्तीपण आनी पवित्रपण सांबाळूंक खेरीत गरजेचें. एक एक पावटी चाल जाता, काजार जाता हांगासर, वो कसलोय साक्रामेंत जाता, मीस सुरू जाता, लेट येतात आनी मदेंच वेतात. चल या हॉटेलांत या च्या पिवपाक, आनी उपरांत शर्माव जातूच, भावार्थाची मागणी जातूच उपरांत येतात, येवन बसतात, थंयसरूय उलयतात, एकामेका लागीं उलयतात आनी मागीर कुमन्याव घेवंक येतात. आमी हांगासर कितें जाता, पवित्र साक्रामेंत जे समोर उमता तांची ओळख देखून आमच्या काळजां मनांत आमकां येना. हें देव मंदीर, हाचें पवित्रपण आनी भक्तीपण सांबाळूंक आमकां कुसेस देखून सांगना. जायते पावटी अशेंच जाता, जायते पावटी इंस्टाग्रामाचेर, फेसबुकाचेर आमची तरणाटीं काय बरीं घालतात, देव मंदिरा मुखार रावतात, इगोजी मुखार रावतात, पोस्ट घालतात आनी म्हणटात ब्लेसड, वी फील ब्लेसड. बरी वस्त, पूण खऱ्यांनी काळजां मनांत ब्लेस्ड जाल्यात काय? आमी ह्या पवित्र मंदिराची पवित्रपण आनी भक्तीपण सांबाळटात काय, जावं ते आमच्या उलोवपांतल्यान, न्हेसपांतल्यान? दर एकल्याक आयज उलो ही परब आमी समोर उरता ती कांयच्या कांय न्हय, पूण देवाच्या मंदिराचें पवित्रपण आनी व्हडपण ओळखून घेवंक. होच तो देव गेलो देव मंदिरांत पोरशेक दाखोवंक आपूण कितलो मोग करतालो तो. ताणें म्हणलें हें घर वेपाराचें घर न्हय, बापाचें घर. जकार्यासाचें उतरां घेवन तो म्हणटा आनी तोच देव ह्या आल्ताराचेर येतलो. दर एकल्याक तो म्हणटा हें बापाचें घर, देवाचें घर. हेच ताचो संदेश आमच्या काळजांत रिगोवंक ह्या वेळार आमी मागुया. सगळीं उबीं रावया, आमची मागणी देवा मुखार घालुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपली शिकवणी वरवीं कुटुंबाच्या वांगडाच्या भावाताची आकानी करूंक आनी आपल्या वावरा वरवीं सगळ्या सभेन जेजूक आकारून हाडूंक वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो आमच्या सरकारी फुडारांनी पोजे पासत वावुरतना
आपले नागरिकाचे हुस्के मौनान दवरूंक आनी नितीन आनी सौतीकपणांत आपणाक दितलो अधिकार चलूंक देवा लागीं मागुया. आमा सोमेस्तांनी आमच्यो धर्मीक जबाबदारी आनी आत्मीक जिवीत सुदारपाचे कायदे पाळटना सगळ्या धर्माच्यो चाली बायलो रिती नविश्यो कश्यो पाळूंक न्हय पूण भितरल्यो आत्मिकतायेचे खोलायेन आपलें क्रिस्ती जिवीत जिवूंक आमकां देवाचो आदार मागुया. आयचो आमचो भाग्यवंत आंतोनीचो दीस भोगतीन पाळटना सगल्यो आमच्यो गरजो ताचेच मजतीन देवाक मोरयान उबारतना आयचे इतेसांव भेटयतल्या एशली आनी रेबेका रिबयलो हांचे पासत देवा लागीं मागुया. भाग्यवंत पावलो म्हणटा देवाचें मंदीर पवित्र आनी तुमीच हें मंदीर. देवा बाबा तुज्या घोराची व्हडतेपण आनी पवित्रपण ओळखून घेवंक तुवें आमकां आपयल्यान आनी ही संदी घेवन आमी आमची कालती मागणी तुजे मुखार दवरल्यान ती दोयेन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुवें हें तुजें गोर तुजे पवित्रतायेचे मोहिमेन बोल्लें त्या दिसाचो आमी उगडास करता आनी आमकांच तुका सदां मानवता तसली बोली खोर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळ जावं बारुया आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासनाच्या देवा सूर काडी आनी सुरवताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मनाक हें दिसतें गोर बांदूंक तुवें आमकां उदारपणान फावो केलें. हांगा तूं तुजेशी चलून वेतोल्या तुज्या वाटसुऱ्या कुटुंबाक तांबोन आसतना तुजे कुरपेचो आदार दिताय. तुजे आनी आमचे मोदें एक वोट आसचो म्हूण तुवें ओगोणीत जाणवायन आनी मोगान येवजिलाय ताची तूं ह्या घोरांत विचित्र संस्कारनी खुणा दिताय आनी तो खोरेपणी घडून हाडटाय. कित्याक हांगा तूं जिव्या फातरांचे तुजें मंदीर बांदीत आसाय आनी शेकान शेक प्रितुमेचेर जेजूची गुदार्थ कूड आमची पवित्र सभा विचित्र तरेन तूं वाडयत आसाय.
हे पोरी सुर्गीच्या जेरुजाल्यान ती शेवटी सुपूर्ण जावन आमकां तुजे शांतीचें दर्शन बगूंक मेळटलें देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचे मंदिरान तुज्या तोरपणाची आमी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोत आपले हीच खोशे कुस्मरण सोसूंक वेचे यादी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घ्या आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोहची तीच पोरींग जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घ्या आनी हांतलें पियेया ही म्हज्या रोगताची ही कास नव्यानी सासणी कोराराचे हें रोगोन पातकांचे हिंग बोगसोणे मेळच्या तुमचे पासोन आनी सोमेस्त मनशां पासोन ते वारोतोले हें म्हज्या उगडासा कोरा गावन बावार्थाचो गूट पुरगोटुया तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची गास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोस शेवतले आमी सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वर आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमचे बागेवन बापा फिलीप नेरे आमचे गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूट कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्ताची हांगासर हाजीर आसात आपलो वाडदीस काजाराचो दीस समरमतात कोण पिडेत आसात कोण नोकरी सोदतात कोण जिविताच्या प्रश्नांनी घुस्पोल्लीं आसात तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माय सांगाती बागयोन दोरमता बागयोन तांतून आनी सोर काणी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वाडो दी
तांचे सांगाता तुजी मोहीम मागोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणटना देवाच्या घराची भोक्तीपण पवित्रपण आनी मोत ओळखून घेवंक आमकां दोर एकल्या कृपा मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दिसपटलो आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक क्षमता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरनुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्या शांती सुद्दां खाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काडले आमची गागून कोण आमची गागून कोण देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काडले आमची गागून कोण आमची गागून कोण देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कोणेंच बसचें न्हय. कुमयनांव घेतले उपरांत बसचें ओदिबी घालची. जेजू तुमचेशी येता बसचून रावचें न्हय. हो कायदो पवित्र सुबेचो कुमयनांव घेवू पासून उबी राव मागीर तुमी बसचें आनी हें सगल्या मिसांक जिविताचे उदक हांव पियोंक येवचें ताणेल्यारू जिविताचो कुंडो हांव खावूंक येवचें तुगेल्यारू जिविताचे उदक हांव पियोंक येवचें ताणेल्यारू जिविताचो कुंडो हांव खावूंक येवचें तुगेल्यारू आमचो आत्मो ताणेल्यारू
प्रार्थया. स्वर्गीच्या बापा, ह्या परबे दिसा पवित्र रितींनी आनी आमी तुजी भोक्ती केल्या तिचो आमच्या आत्म्याक फायदो मेळ्ळा म्हूण आमी वळखता. ह्या तुज्या घरान तुवें आमकां दिल्लो संतोश आनी आशिर्वाद घेवन आमी आतां आमचे जण एकल्याच्या घरा वेता. तुज्या आशिर्वादाचो फोड आनी काळजाचो संतोश सदांच सांबाळूंक आमकां फाव कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्फोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय आशिर्वाद घेवन तुमच्यो तोकल्यो बागुया. हे मागण्याचें गोर आपणाक भेटोवच्याक स्वर्गार आनी प्रितुमेच्या रोजनारान आपणा मुखार आज तुमकां एकठांय केल्यान सुर्गींच्या देण्यांनी तो तुमकां बरूं. आमेन. शेकांशेक प्रितुमेचे शिपडलोलीं आपलीं भुरगीं एक कुटुंब घडून एकठांय जावची म्हूण देव बापाची खुशी आपले जिवे मंदीर आनी पवित्र आत्म्याचें तिकाण तोच बाप तुमकां सगल्यांक करूं. आमेन. पातकांचे सोर बांदपासांतली देव तुमकां सोडून तुमचे भितर बिराड करूंक संतोशान तो तुमकां बरूं आनी सांता भोगतां सांगाती आपल्या सुखांत सदांकाळ जिवंक तोच बाप तुमकां सगल्यांक बरूं. आमेन. आनी चड पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सोवें सदां आसूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे